सांगला तितलेच करप तेका सरकारी काम म्हणतात। गरज दिसली जाल्यार ते काम करप ना असो एक बरोवंक नाशिल्लो नियम सरकारी खात्यात पळोवपाक मेळटा। दिवचले बस स्टँडा वयल्या सर्कलार डिवायडराची गरज आसा। आमी बातमी दाखयतकच जालो तो फकत पॅचवर्क, डिवायडर लागलेच नात। आता अपघातांचीच वाट पळयता जाल्यार खबर ना। पळयात महेश गोवेकाराचो ऑन ग्राउंड रोड रिपोर्ट। प्रॉपर ट्रॅफिक मॅनेज जावप ही आता गरज जावन पडल्या, कित्याक तर खुबश्या जाग्यांचेर मोठे मोठे एक्सिडेंट जातात आनी लोकांचो जीव वयता आनी कोण इंजर्डूय जाता। ताचेर आता लक्ष दिवंक जाय। आमी सध्या बिचोले आसा, हे दोन पूल तुमी पळयतात, ते दोनूय पूल वन वे आसा, म्हणून जे एके सायडीन लोक भायर वयता सांखळी सायडीक, एके सायडीन बिचोले सायडीक लोक येता, तांचेर जे हांगासर डिवायडर आसले बिचोले सायडीन बस स्टँडाच्या लागीं ते मोडून सध्या 2 वर्सां जालीं, पूण अजून पर्यंत ते डिवायडर घालूंक ना। पूण अशी समस्या जाता की भायले जे लोक येतात ते डिवायडराच्या मसून वतात आनी फुडें जंक्शन आसल्या कारणान थंय कन्फ्युजन जाता, एक मोठो एक्सिडेंट जावपाक शकता। आनी अजून पर्यंत एक्सिडेंट जावंक ना, पूण कोणी जे मॅनेज करता ट्रॅफिक, जर म्युनिसिपालिटीने ते घालूंक जाय, तेंच्यांनी हांगा लक्ष दिवन ते डिवायडर घालपाक जाय, कित्याक तर जे एक्सिडेंट बी जावंक शकता ते जावपाक जायना म्हणून। पूण आतांच आमी पळयलें की खुबशे लोक जे आसा ते मदल्यान वतात, दोन सायडीन एके गाडीन लोकांक येवपाक आसा आनी एके सायडीन वचपाक, पूण तशें पालन जायना। लोक खंयच्यानूय गाडी चलयतात, जंक्शन आसल्या कारणान हांगासर व्हडले व्हडले व्हेहिकल्स येता आनी जे एक्सिडेंटूय जावपाक शकता, ताचेर कंट्रोल दवरपाक जाय। जे 2 वर्सां जालीं हांगातले डिवायडर मोडल्या ते आतां घालपाक जाय तेंच्यांनी। फाटीं आमी एक स्टोरी केल्ली की घालपाक जाय, रिस्कोय बी हें जाल्लो, पूण तेंच्यांनी थोडेच पॅच वर्क करून तो रस्तो तसोच दवरलो, पूण अजून पर्यंत डिवायडर आसा ते अजून पर्यंत घालूंक ना। आतां तेंच्यांनी ते घालपाक जाय, तातूंत जी सुरक्षा आसा लोकांची ती जातली। पूण आतां पळोवपाक जाय ते केन्ना डिवायडर हांगा पडटले आनी रस्तोच सारको आसलो म्हूण जायना, मदल्यानूच सारकें म्हणजे वन वे जे आसा ताचें बी पालन जावपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी संगीता ओली।